कुमसाराक तयाराय. सुरवेचे मागणे. सर्वेस्परा सौम्या आबळे एक निर्भागी पातकी तुजे मुखार हांव सरपडतां. सर्गाक दिश्ट लावंक हांव फावो न्ही सायबा, पूण पातक्यां थंय तूं दयाळ. अपरिमीत तुजी काकूट. हे तुजे काकुतीचेर पातयेवन हांव आयलां मागोवंक म्हज्या पातकांचें बगसाणें. तुज्या आदारान पातक सांडूंक हांव खुशी व्हरतां. ये देवा पवित्र आत्म्या, म्हज्या पातकांचो उगडास करूंक, ताची खरी दूख धरूंक, थीर निचेव करूंक, सुटावें कुमसार जावंक आनी उपरांत म्हजी जिणी बदलूंक बळवंत कृपा म्हाका दी. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. भोव भाग्यवंती हांव कुंवारी, जेजूचे माये, म्हजे माये, ही सुकृपा तुज्या पुता कडची मागोवन म्हाका दी. नमान मरिये, कुयपेन भरिल्ले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. सांजुजे, म्हज्या राखण भडव्या, म्हज्या शारोती सांता, तुमी म्हाका पावा. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. अंतस्करणाची जडती. चिंतून तुजीं पातकां सोदून काड. कुमसार जावन सुमार कितलो तेंप जालो? दिल्लें प्राचित केलाय? आदले कुमसार सामा जालां या कांय पातक उरलां? सकाळीं सांजेची मागणी म्हळ्यांत? बरींकन म्हळ्यांत? क्रिस्त प्रसादाक फावो ती तयाराय केल्या आनी अर्गां दिल्यांत? इगर्जेंत गरज नासतना उलयलां या खेळ्ळां? आयतार सोंताचें कारण नासतना मीस खळ्ळां? कितले पावटी? वावर केला? वायट पुस्तकां वाचल्यांत? दवरल्यांत? हेरांक दिल्यांत? आचार पातयेलां? आदारलां? देवसराची कुमक सोदल्या? देवाचें नांव बेश्टें काडलां? सुपूत दिला? फट फर्माण केलां? कितले पावटी? आंगवण केल्ली फारीक करूंक ना? आवय बापायचें उतर आयकलां? तांकां फुरफुरलां या हात उबारला? मेस्त्रीक धन्यांक पाटी उलयलां? तांकां अकमान केला? तांकां पाटल्यान उलयलां? खोडी काडल्यात? बेपारवो केला? तांच्यो खोबरो केल्यात? अत्मीक वडिलांक उलयलां? तांकां विरोध केला या मान काडला? भुरग्यांची साकरांची जतनकाण गेल्या? तांकां दोतोर शिकयल्या? दोतोरनीक धाडलां? तांकां कठिणायेन चलयलां? तांच्या सांबाळाक मोस केला? राग आयला? राग दवरला? गाळी सवलात वा मारलां? मोसोर चिंतलां? साडयो सांगल्यात? फारीकपण काण गेलां? हगेन दवरलां? दुसऱ्यांक वायट मागलां? स्कांदल दिलां? हळशीक चिंतना जाय म्हणून मतीन दवरल्यांत? कितले पावटी? हळशीक करणी करूंक खुशी वेल्या? कितले पावटी? हळशीक उलोवणें उलयलां? पोजडे शब्द पोदां म्हळ्यांत? कितले पावटी?
जाय म्हणून हळशीक दिश्ट पळयल्या, हळशीक वाचलां, आपडलां, हळशीक करणी केल्या. कितले पावटी तुजे इतल्याक दुसऱ्यां कडेन सोरलां, लुकसाण केलां, अशें करूंक हेरांक कुमोग जालां. मापांत तुकांत विकच्या मालांत दंगो केला. सोरयेचो माल मोलाक घेतला या विकला. पोट्टू या ठकारी दुडू हेरांक लाटला. रीण बुडयलां. खर्च उणो करून काडिल्लें रीण फारीक करूंक प्रयत्न केला. फट मारल्या, फट साक सांगल्यात, अशें लुकसाण केलां. हेरांचे अवगुण उलयलां, तांचो मान काडला. घुटान आशिल्लीं महापातकां दुसऱ्यांक सांगल्यांत. न्ही जाल्ली घूट सांगून मान काडला. कारण नासतना दुसऱ्यांचो दुबाव केला. वर्साचें कुमसार जालां. पास्काचो ख्रिस्त प्रसाद काण गेला. आडवरलेल्या दिसांनी मांस केलां. जिंजवार खडल्यात. इगर्जेक देवें आशिल्लें दिलां. गर्व केला. हंकार उलयला. आपुणूच बुदवंत म्हणून लेखला आनी हेरांचो बेपारवो केला. धन आनी मन दुडवार दवरलां. तांकी प्रमाणे इस्मोल दिलां. हळत मिरवोन खेला या पियेला. आळसाय केल्या. दुखीचें विधान. ये म्हज्या देवा, हांवें वायट आदारून आनी बरें सोडून केल्लीं सर्व म्हजीं पातकां हांव रडटां आनी ताचें भोगसाणें मागतां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी कठीण शिक्षा म्हाका फावो जाली आनी म्हज्या मोगाळा सडवणदाराक जेजू क्रिस्ताक हांवें खुर्सार मारलो. आनी भोव करून तुका इतल्या बऱ्या आनी सर्व मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. तुजे कृपेन आनी मुखार पातक करिना म्हूण, म्हज्या पातक्यां खातीर प्राचीत करतलो म्हूण आनी पातकाचे समये सुकयता म्हूण खंडीत निच्यो मनान धरता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा आनी मरणाच्या पुण्या वरवीं सर्वेस्परा म्हजी काकूत कर. कुमसार. भक्तीपणान कुमसाराक वच. दुसऱ्यांक लोटी नाका, आंगार पडा नाका. याजक तुका नमान करतलो आनी मोवाळा येवन तुका घेतलो. तवळ तुजे रस कुर्साचो गुर्त काडून म्हणू. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. उपरांत याजक म्हणटा, आमकां अंतस्करणी उजवाडायल्लो देव, तुजी पातकां आनी आपली काकूत खरीस वळखुची कृपा तुका लाबो. तवळ आमेन म्हणून जवाब दी. खुशी आसल्यार तुवें हांव पातकी आतां म्हणयत. उपरांत तुजी पातकां आसात तशीं सांग, लिपय नासतना. आनी दुखीचें विधान सवकास म्हण. तितल्यार याजक तुका प्राचीत दिता आनी तुज्या पातकांचें भोगसाणें दिता. तेच संपणेन आमेन म्हणून जवाब दी. आतां याजक म्हणटा, सोम्याक दिन वासोया कित्याक तो बरो. जवाब दी, कित्याक ताची काकूत ससनाक बाळटा. याजक तुका धरता म्हणटा, सोम्यान तुजीं पातकां भोगसिल्यांत समाधानान वस. कुमसारा उपरांतले मागणे. ये दयाळा देवा, परत्यान तुवें म्हाका बक्षिलोय. परत्यान याजका मारिफात भोगसाणें म्हाका दिले. म्हजो मेळिल्लो आत्मो तुज्या अमौलीक रक्तान धुलोय. तुजे सर्गींचे कृपेन तो सोबीत आनी परजळीक केलोय. खंयच्या उतरांनी तुका अर्गां दिवं ना म्हज्या तोंडार उतर, पूण म्हजें काळीज भरलां मोगान. ये बापा, सर्व बऱ्यापणाच्या तुजी काकूत, तुजी सोंसणीकाय, तुजें बरेंपण विस्तार दर्या सारकें. ना ताका अंत, ना ताका दड, ना ताका थळ. हा कसो हांव तुजेर, इतल्या मोगाळ बापाचेर
पाताक करूंक पावलो, ह्या मुखार पुणीय करचो ना म्हणून थेर निचेव करता. तूंच म्हजो आदार, तुजेर दवरता सर म्हजो भरवोसो. मोरये मोगाळी माये, म्हाका सांडी नाका. आमेन. आतां प्राचित कर. मोरये आमच्या भरवोशा, आमची बिरमत पाव. माये मोगाचे, दुखीचे आनी काकुतीचे आम्हा पासत माग. काकुतीचे सायबिणी मोरये, सोमेस्त क्रिस्तांवांचे माये आम्हा पासत माग.